शेनवारा कुंडय मानशेर प्रवासी बस आणि चिऱ्यांच्या ट्रकामदी अपघात घडलो। ह्या अपघातात 3 जण जखमी जाल्यात। तांकां उपचारा खातीर गोमेकोत हालयल्यात। प्रवासी बस फोंडेच्यान पणजेच्या दिशेन वताली। सकाळच्या 8:30 वरांचेर ही घडणूक घडल्या। अशा तरेचे अपघात ह्या सुवातेर ह्यान पयलीं घडल्यात। म्हण रस्त्यार बशीक रावतल्यांनी ह्या सुवातेर सादूर रावपाची गरज आसा म्हण थंयचे थळावे सांगतात। RDXGOA खातीर कुंडयच्यान महेंद्र गांवकर। वामन सतरकर ह्यो ज्यो गाडी येता पळय न्हू ते गियर कंट्रोल केन्नाच करना, एकदम सोडून घालता आनी हांगा लोक पॅसेंजर रावल्ले आसता बशी चडपाक तांकां त्रास जाता। हेजे पयलू खूब एक्सिडेंट हांगा जाल्ल्या कारण ते कितें हो जो स्पीड ब्रेकर आसा ताका बारीक पट्ट्यांचो एक स्पीड ब्रेकर घालता। जे कंट्रोल करूंक वयता पळय न्हू तेन्ना गाडी उसळटा आनी मेळटा थंय पावता आनी तांचो कंट्रोल मागीर हेका येना कारण ते गियर कंट्रोल आसता स्पिडीन येयल्ले आसता। गियर कंट्रोल तर पयलूच तर बारीक पट्टे घालीत गियर कंट्रोल जाता आनी ते एक्सिडेंट जावंक शकना। म्हणून लोकांनी हांगा रावता पळय न्हू तेंच्यांनी सुद्दां सायडीन रावपाक जाय, कित्याक हो एक्सिडेंट चालू काडटा हांगासर, चालू आसता हांगासर। ताका लागून कोणाक कितें मार लागला? आयज 3 जाणांक मार लागला। 8:30 एक्सिडेंट जालो, 3 जाणांक मार लागला। म्हणल्यार कोणाचो ब्रेक फेल बीन जालो काय कितें कशें कितें घडलें? ब्रेक फेल जालो, गाडी मुकले ब्रेक फेल आनी ते मागीर कितें आसतात न्हू ते आमकां उबी हांगासर बस आशिल्ली उबी आसलेली पॅसेंजर बरो येतात न्हू बस करपाक तेन्ना तो एक्सिडेंट जालो। आनी ड्रायव्हर बीन खंय आतां? ड्रायव्हर आतां पळोवन ड्रायव्हर म्हणटा कोण पळय म्हणटा तेन्ना हांव येयलो त्याच टायमा येयलो तेन्ना म्हाका ते ड्रायव्हर कोण हांगासर आनी शायनींग बोर्ड ताका इम्पॉर्टंट शायनींग बोर्ड जाय ताका।